सांगें रिवणा वाठारांत येवपी IIT प्रकल्पाक कांय जाण बेटोस विरोध करतात। हो प्रकल्प कोणाच्याच शेता भाटां आशिल्ल्या सुवातींत येवचो ना अशें विधान मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलां। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन IIT बाबतींत लोकांची दिशाभूल करता असोय आरोप फळदेसाय हांणी केला। सांगें रिवणा वाठारांत येवपी IIT प्रकल्पाक कांय जाण बेटोस विरोध करतात। हो प्रकल्प कोणाच्याच शेता भाटां आशिल्ल्या सुवातींत येवचो ना अशें विधान मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलां। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन IIT बाबतींत लोकांची दिशाभूल करता असोय आरोप फळदेसाय हांणी केला। शुक्रारा इस्टान सयत कोलवे दर्यादेगेर न्हावपाक गेल्लो वेलेंगिनो पिंटो हो तरणाटो बुडलो। ही घडणूक 11 ते 12 वरां मदीं घडिल्ली। थळाव्या नुस्तेकारांनी जाळें मारून ताका सोदपाचो यत्न केल्लो पूण तो मेळूंक ना। शुक्रारा इश्टां सयत कोलवे दर्यादेगेर न्हावपाक गेल्लो वेलेंगिनो पिंटो हो तरणाटो बुडलो। ही घडणूक 11 ते 12 वरां मदीं घडिल्ली। थळाव्या नुस्तेकारांनी जाळें मारून ताका सोदपाचो यत्न केल्लो पूण तो मेळूंक ना। उपरांत ताची कूड माजोड्डे सापडली। बोरस्ती प्रलंबीत आशिल्ले बेल्लेम वेळसावच्या रस्त्याच्या कामाक आतां सुरवात जाल्या। सुमार 8 लाख रुपया खर्च करून ZP निधी खाला ह्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक हात घाला। अंतर्गत रस्त्याचे काम जर करतलो जाल्यार थळावे जमनी दिनात जाल्यार भाटकारांक जमनी मेळोवन दिवच्यो पडटल्यो ताका पर्याय ना। बेल्लेम वेळसावच्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभा उपरांत समाजसेवक रोकेजिनो डिसोजान हे उलोवप केले। बोरस्ती प्रलंबीत आशिल्ले बेल्लेम वेळसावच्या रस्त्याच्या कामाक आतां सुरवात जाल्या। सुमार 8 लाख रुपया खर्च करून ZP निधी खाला ह्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक हात घाला। अंतर्गत रस्त्याचे काम जर करतलो जाल्यार थळावे जमनी दिनात जाल्यार भाटकारांक जमनी मेळोवन दिवच्यो पडटल्यो ताका पर्याय ना। बेल्लेम वेळसावच्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभा उपरांत समाजसेवक रोकेजिनो डिसोजान हे उलोवप केलें। इंडिया आघाडी कडल्यान आमी आमंत्रणाची वाट पळयतात। जर तांच्या कडल्यान आमंत्रण आयलें जाल्यारूच आमी चर्चा करपाक तयार आसात आनी ते उपरांतूच आमचें म्हणणें मांडटले अशें RJPचो सुप्रिमो मनोज परबान सांगलें। इंडिया आघाडी कडल्यान आमी आमंत्रणाची वाट पळयतात। जर तांच्या कडल्यान आमंत्रण आयलें जाल्यारूच आमी चर्चा करपाक तयार आसात आनी ते उपरांतूच आमचें म्हणणें मांडटले अशें RJPचो सुप्रिमो मनोज परबान सांगलें। धारगळ 2 खांब वाठारांत गोंय पर्यटन विकास महामंडळान स्वदेश दर्शन येवजणे खाला केंद्र सरकाराचे कोट्यांनी पयसो खर्च करून सोबितीकरण केल्लें। पूण आयज ते सुवातेर लोक रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयतात हाका लागून पुराय वाठार दुशीत जाता। सरकारान हाचेर लक्ष दिवचें आनी कोयर हाडून उडोवप्यांचेर कारवाय करपाची मागणी थळावे करपाक लागल्यात। धारगळ 2 खांब वाठारांत गोंय पर्यटन विकास महामंडळान स्वदेश दर्शन येवजणे खाला केंद्र सरकाराचे कोट्यांनी पयसो खर्च करून सोबितीकरण केल्लें। पूण आयज त्या सुवातेर लोक रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयतात हाका लागून पुराय वाठार दुशीत जाता। सरकारान हाचेर लक्ष दिवचें आनी कोयर हाडून उडोवप्यांचेर कारवाय करपाची मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात।
गोंयांत चालू आशिल्ले 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो समारोप सुवाळो 9 नोव्हेंबराक ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो। हे सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांची मुखेल हजेरी आसतली। गोंयांत चालू आशिल्ले 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो समारोप सुवाळो 9 नोव्हेंबराक ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो। हे सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांची मुखेल हजेरी आसतली। वास्को जॉगर्स पार्काचे फेज 2 उक्तावण नोव्हेंबराच्या 3ऱ्या सप्तकांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातले अशी माहिती मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिली। 19 डिसेंबराक विंटेज कार रॅली घडोवन हाडटले अशें गुदिन्हो हांणी जॉगर्स पार्काची पळोवणी केले उपरांत सांगलें। वास्को जॉगर्स पार्काचे फेज 2 उक्तावण नोव्हेंबराच्या 3ऱ्या सप्तकांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातले अशी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी माहिती दिली। 19 डिसेंबराक विंटेज कार रॅली घडोवन हाडटले अशें गुदिन्हो हांणी जॉगर्स पार्काची पळोवणी केले उपरांत सांगलें। गोंयांत शेक वितरणाक परत एकदा कळाव जाला। शुक्रारा नोव्हेंबराच्या 3 वेळ शेकांचे वांटप जावपाचें आशिल्लें, पूण शेक वांटपाचो मुद्दो उच्च न्यायालयांत हुमकळून आशिल्ल्यान आतां शेक वांटप नोव्हेंबराच्या 7 वेळ जातलें। हे फाटभुंयेर पर्यटन खात्यान अधिसुचोवणी काडून अणभवानुसार शेकांचे वांटे घाल्यात। गोंयांत शेक वितरणात परत एक फावट कळाव जाला। शुक्रारा नोव्हेंबराच्या 3 वेळ शेकांचे वांटप जावपाचें आशिल्लें, पूण शेक वांटपाचो मुद्दो उच्च न्यायालयांत हुमकळून आशिल्ल्यान आतां शेक वांटप नोव्हेंबराच्या 7 वेळ जातलें। हे फाटभुंयेर पर्यटन खात्यान अधिसुचोवणी काडून अणभवानुसार शेकांचे वांटे घाल्यात। फेरीबोटी सेवां खातीर शुल्क घेवपा संबंधी दिवाळी लोकांक सूट दिवपाची विनंती हांव मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी मुख्यमंत्र्यांक मेळून करतलो अशें कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें। दिवाळी लोकांक ह्या फेरी शुल्कांतल्यान सूट मेळटली हाची म्हाका खात्री आसा असोय विश्वास आमदार राजेश फळदेसाय हांणी उक्तायलो। फेरीबोटी सेवां खातीर शुल्क घेवपा संबंधी दिवाळी लोकांक सूट दिवपाची विनंती हांव मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी मुख्यमंत्र्यांक मेळून करतलो अशें कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें। दिवाळी लोकांक ह्या फेरी शुल्कांतल्यान सूट मेळटली हाची म्हाका खात्री आसा असोय विश्वास आमदार राजेश फळदेसाय हांणी उक्तायलो। शुक्रारा राती नेपाळांत अचकीत 6.4 तीव्रतेचो भूंयकांप आयिल्ल्यान सुमार 140 परस चड जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 155 जाण जखमी जाल्यात। हो भूंयकांप मध्यान राती लोक न्हिदिल्ले आसतना आयिल्ल्यान कोणाकूच तातूंतल्यान वाटावपाचो वेळूच मेळना। भूंयकांप आयिल्ल्या सुवातींनी बचाव कार्य चालू आसा। अशें आदी 2015 वर्सा 7.8 तीव्रतेचो भूंयकांप आयिल्लो, जातूंत सुमार 9000 लोकांक मरण आयिल्लें। नेपाळच्या अशा कठीण परिस्थितीत भारत देश एकचारान उबो आसा, तशें शक्य जाता तितली मजतूय आमी करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कळीत केलां।
कळंगूट पोलिसांनी शेनवारा भिकाऱ्या आड मोहीम राबयिल्ली. ह्या मोहिमेत पर्यटकांक त्रास करपी कळंगूट वाठारांतल्या भिकाऱ्यांक पुलिशेन उखलून तांकां ताब्यांत घेतले. गोंय हे पर्यटन थळ आशिल्ल्या कारणान कितलेशेच पर्यटक येतात. भिकाऱ्यांचो त्रास पर्यटकांक जावचो न्हय म्हणून कळंगूट वाठारांत अशी मोहीम सुरूच आसतली अशी माहिती कळंगूटचे निरीक्षक परेश नायक हांणी दिली. कळंगूट पोलिसांनी शेनवारा भिकाऱ्या आड मोहीम राबयिल्ली. ह्या मोहिमेत पर्यटकांक त्रास करपी कळंगूट वाठारांतल्या भिकाऱ्यांक पुलिशेन उखलून तांकां ताब्यांत घेतले. गोंय हे पर्यटन थळ आशिल्ल्या कारणान कितलेशेच पर्यटक येतात. भिकाऱ्यांचो त्रास पर्यटकांक जावचो न्हय म्हणून कळंगूट वाठारांत अशी मोहीम सुरूच आसतली अशी माहिती कळंगूटचे निरीक्षक परेश नायक हांणी दिली. गोयच्या पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांनी एसजीपीडीए मार्केटांतले प्रश्न सुटावे करचे म्हणून शेनवारा फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायांची भेट घेतली. एसजीपीडीए मार्केट म्हज्या मतदारसंघात येता. होलसेल नुस्तें विक्रेते 10 वरां मेरेनूच नुस्तें विकतले. देखून तांकां कंत्राटदारान सकाळची 10 वरां मेरेन नुस्तें विकपाक परवानगी दिवची म्हणून सोपो कंत्राटदाराक आदेश दिला अशी माहिती फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिली. गोयच्या पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांनी एसजीपीडीए मार्केटांतले प्रश्न सुटावे करचे म्हणून शेनवारा फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायांची भेट घेतली. एसजीपीडीए मार्केट म्हज्या मतदारसंघात येता. होलसेल नुस्तें विक्रेते 10 वरां मेरेनूच नुस्तें विकतले. देखून तांकां कंत्राटदारान सकाळची 10 वरां मेरेन नुस्तें विकपाक परवानगी दिवची असो आदेश सोपो कंत्राटदाराक दिला अशी माहिती फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिली. कुल्ल्यो पोसपाच्या वेवसायांत खूब फायदो आसा. वेवस्थीत प्रशिक्षण घेवन कुल्ल्यो पोसपाचे वेवसाय करीत जाल्यार तातूंतल्यान बरी येणावळ मेळपाक शकता. ह्या कुल्ल्यांक गोंया सयत विदेशांत लेगीत मागणी आसा. गोंया बरोबरूच मंगळूर, कारवार तशेंच विदेशांतूय व्हडा प्रमाणांत मागणी आसा. कुल्ल्यो पोसपाच्या वेवसायांत खूब फायदो आसा. वेवस्थीत प्रशिक्षण घेवन कुल्ल्यो पोसपाचो वेवसाय करीत जाल्यार तातूंतल्यान बरी येणावळ मेळपाक शकता. ह्या कुल्ल्यांक गोंया सयत विदेशांत लेगीत मागणी आसा. गोंया बरोबरूच मंगळूर, कारवार तशेंच विदेशांतूय व्हडा प्रमाणांत मागणी आसा. सांतिनेज वाठारांत परतून एक फावट घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन पडल्या. ताका लागून शीतल हॉटेला सामकार घाणी पडल्यात. हळशिकावण्या वासाक लागून थळाव्या लोकांक सामकेच नाकापुरो जाला. सांतिनेज वाठारांत परतून एक फावट घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन फोडल्या. ताका लागून शीतल हॉटेला सामकार घाणी पडल्यात. हळशिकावण्या वासाक लागून थळाव्या लोकांक सामकेच नाकापुरो जाला. दिवाडे सप्तकोटेश्वर देवळाची पुनर्बांधणी जावची म्हणून सरकाराचे सातत्यान यत्न चालू आसात आणि सप्तकोटेश्वराचे स्मारक देवूळ लेगीत दिवाडेत जावचे म्हणून आमचे 100% यत्न आसा अशें कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें. दिवाडे सप्तकोटेश्वर देवळाची पुनर्बांधणी जावची म्हणून सरकाराचे सातत्यान यत्न चालू आसात आणि सप्तकोटेश्वराचे स्मारक देवूळ लेगीत दिवाडेत जावचे म्हणून आमचे 100% यत्न आसतले अशें कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें.
गोंयांत केळी, नाल्ल, सुपारी, मिरसांग, जायफळ, हळद, नाचणे, काळे तांदूळ अशी वेगवेगळी लागवड करतात. पण आता या पिका वांगडाच लोक जोड व्यवसायात रमतात. असोच एक प्रयोग म्हणून आणि शेत बागायतीक चालना दिवपा खातीर दोगांय भावांनी नाचण्याचे शेत लावपाक सुरवात केल्या. शेनवारा दाडीची वाडीत धारगळे रेंट कार आणि ट्रकामदी भिरांकूळ अपघात जालो. धारगळच्यान रेंट कार मोपा विमानतळा वटेन वताली जाल्यार ट्रक धारगळे वतालो तेन्ना धारगळे दाडेश्वर देवळा लागीं दोनूय गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातांत रेंट गाडयेंतले 3 जाण जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. शेनवारा दाडीची वाडी धारगळे रेंट कार आनी ट्रकामदी भिरांकूळ अपघात जालो. धारगळच्यान रेंट कार मोपा विमानतळा वटेन वताली जाल्यार ट्रक धारगळे वतालो तेन्ना धारगळे दाडेश्वर देवळा लागीं दोनूय गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातांत रेंट गाडयेंतले 3 जाण जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. कळंगूट दर्यावेळेर 16 आनी 17 नोव्हेंबराक सागर कवच मोहीम जातली. हे मोहिमेची म्हायती दिवपा खातीर तशेंच नुस्तेकारांची गाराणी आयकून घेवपा खातीर दर्यादेग पुलिशेन खासा बसका आपयल्ली. हे बसकेत नुस्तेकारांनी आपली गाराणी सांगली तशेंच कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. कळंगूट दर्यावेळेर 16 आनी 17 नोव्हेंबराक सागर कवच मोहीम जातली. हे मोहिमेची म्हायती दिवपा खातीर तशेंच नुस्तेकारांची गाराणी आयकून घेवपा खातीर दर्यादेग पुलिशेन खासा बसका आपयल्ली. हे बसकेत नुस्तेकारांनी आपली गाराणी सांगली तशेंच कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. वास्को जॉगर्स पार्काचे फेज 2चे 57 नोव्हेंबराच्या 3ऱ्या सप्तकांत मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तूक जातले अशी माहिती मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिली. 19 डिसेंबराक विंटेज कार रॅली घडोवन हाडटले अशें गुदिन्हो हांणी जॉगर्स पार्काची पळोवणी केल्या उपरांत सांगलें. दक्षता जागृताय सप्तकाच्या निमतान गोवा कॅनान शुक्रारा जागृताय मोहीम राबयल्ली. राज्यांत कितलेशेच नेमांचें उल्लंघन जायत आसता आनी सरकार गिरायकांक न्याय दिवपाक अपेशी थारला. नेमांचें उल्लंघन करप्यांचेर कारवाय जायना. राज्यांत गिरायकांची लूटमार जायत चल्ल्या. असल्या प्रकरणांचेर सरकारान कारवाय करची अशी मागणी गोवा कॅनचे निमंत्रक रोल्फ्रेंड मार्टिनान केली. दक्षता जागृताय सप्तकाच्या निमतान गोवा कॅनान शुक्रारा जागृताय मोहीम राबयल्ली. राज्यांत कितलेशेच नेमांचें उल्लंघन जायत आसता आनी सरकार गिरायकांक न्याय दिवपाक अपेशी थारला. नेमांचें उल्लंघन करप्यांचेर कारवाय जायना. राज्यांत गिरायकांची लूटमार जायत आसता.
देशांत फामाद दूधसागर घसघसो पळोवपाक शेकड्यांनी पर्यटक येतात. ह्या पर्यटकांची टॅक्सी खातीरची लूट आता बंद. टॅक्सी सेवा सुरळीत केल्या पयलीं दूधसागर घसघश्यार वचपाक पर्यटकांक बुकिंगाच्या नांवान लुटपाचो प्रकार चालू आशिल्लो. पर्यटकांच्या हे विशीं कागाळी आशिल्ल्यो. आता हे प्रकाराक आळाबंद आयला. पर्यटकांक आता कावंटरार एका जीपीक 3,500 कॅश भरचे पडटात. उपरांत लायफ जॅकेटींग खातीर एका पर्यटकाक 40 रुपया. हे 40 रुपया पंचायतीक वतात. फुडें राना खात्याचे गेटीर ऑनलायन पद्दतीन 100 रुपया भरचे पडटात. अशे तरेन दूधसागरार टॅक्सी सेवा स्ट्रीमलायन केल्या. राष्ट्रीय खेळां सर्तींक पदकां मेळोवन खेळां मळार बरी कामगिरी केल्ल्या खेळगड्यांक सरकारान खासा इनामां जाहीर केल्यात अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. गोंयच्या खेळां मळाक आनीक घटमूट करपा खातीर आनीक साबार म्हत्वाची पावलां उबारल्यात अशी माहिती मंत्री गावडे हांणी दिली. राष्ट्रीय खेळां सर्तींक पदकां मेळोवन खेळां मळार बरी कामगिरी केल्ल्या खेळगड्यांक सरकारान खासा इनामां जाहीर केल्यात अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. गोंयच्या खेळां मळाक आनीक घटमूट करपा खातीर साबार म्हत्वाची पावलां उबारल्यात अशेंय मंत्री गावडे हांणी सांगलें. पायरसीक लागून दर वर्सा फिल्म आणि मनरिजवण उद्देगाक 20,000 कोटी परस चड लुकसाण जाता अशी माहिती केंद्रीय म्हायती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी दिली. सरकार फिल्म उद्देगांकडेन संबंधित लोकांच्या हिताचो विचार करता. फिल्माच्या पायरसीचेर आळाबंद हाडपा खातीर रोखडेच सरकार कांय म्हत्वाचे निर्णय घेवपाचे आसात अशेंय मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी सांगलें. पायरसीक लागून दर वर्सा फिल्म आणि मनरिजवण उद्देगाक 20,000 कोटी परस चड लुकसाण जाता अशी माहिती केंद्रीय म्हायती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी दिली. सरकार फिल्म उद्देगांकडेन संबंधित लोकांच्या हिताचो विचार करता. फिल्माच्या पायरसीचेर आळाबंद हाडपा खातीर रोखडेच सरकार कांय म्हत्वाचे निर्णय घेवपाचे आसात अशेंय मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणेची मुजत फुडल्या 5 वर्सां खातीर वाडयल्या अशी घोशणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली. ह्या येवजणे खाला देशभरातल्या सुमार 80 कोटी गरीब लोकांक दर म्हयन्याक 5 किलो फुकट अन्नधान्य दितात. 19 डिसेंबरात ही येवजण सोंपतली देखून फुडल्या 5 वर्सां खातीर अशी मुजत वाडयली अशें प्रधानमंत्र्यान कळीत केलें. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणेची मुजत फुडल्या 5 वर्सां खातीर वाडयल्या अशी घोशणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली. ह्या येवजणे खाला देशभरातल्या सुमार 80 कोटी गरीब लोकांक दर म्हयन्याक 5 किलो फुकट अन्नधान्य दितात. 19 डिसेंबरात ही येवजण सोंपतली देखून फुडल्या 5 वर्सां खातीर अशी मुजत वाडयली अशें प्रधानमंत्र्यान कळीत केलें. केरळातले कोझिकोड थारले युनेस्कोचे साहित्यीक शार. कला, संगीत अशा 7 सर्जनशील कलांमदल्या एका श्रेणीक ओपिल्ल्या शाराची हे खातीर निवड करतात. ग्वालेर शाराची निवड संगीताचे शार म्हणून जाल्या. केरळातले कोझिकोड थारले युनेस्कोचे साहित्यीक शार. कला, संगीत अशा 7 सर्जनशील कलांमदल्या एका श्रेणीक ओपिल्ल्या शाराची हे खातीर निवड करतात. ग्वालेर शाराची निवड संगीताचे शार म्हणून जाल्या.